Judith, chapter 14. 4. Zoit. जुदेव आसिरियाच्या तोंबू मळार आक्रमण करतात. जुडितान म्हणलें, भावानो म्हजें आयकात. हें शिंच घेयात आनी दुर्गाच्या वोंवतीचेर उमकायात. सकाळ जातोच आनी सुर्या उदेतोच जोनेकल्यान आपआपलीं हातयारां घेवचीं आनी सगळ्या बोलवंत मनशांनी शारा भायर वचचें. आसिरिये आड मोलार झुजून वेतोले भाशेन तांचे वयर तांणी एक अधिकारी नेमचो, पूण कोणेंच मोलार देंवचें न्हय. तेन्ना आसिरियेकार आपलीं हातयारां एकठांय करतले, तोंबू मोलार वेतले आनी आपल्या अधिकाऱ्यांक जागयतले. हे वेगोवेग हॉलोफर्न्साच्या तोंबूंत वेतले आनी तो तांकां मेळचो ना. तेन्ना तांचेर कांपेरो सुटलो आनी तुमचे मुखार ते पळून वेतले. तेन्ना तुमी आनी इस्रायलाच्या प्रांतांत रावतल्या सगळ्यांनी तांची पाट धरची आनी पळून वेताना तांकां मारून उडोवचें. पूण तुमी हें करचे आदीं आमोनीत आकियोराक म्हजेशीं आपोवन हाडात. इस्रायलाच्या घराण्याचो द्वेस धरतल्या आनी आपणाक मन्नाचे स्वाधीन केल्ल्या मनशाक ताकाय पळोवन दी. म्हणटच तांणी उज्जियाच्या घरांत थावन आकियाराक हाडलो. तो येना फुडें आनी लोकां मदें आसलोल्या एका मनशाच्या हातांत हॉलोफर्न्साचें शींच पडलेना बरोबर ताका घुंवळ आयली. तांणी ताका वयर काडलो. मागीर तो जुडिताच्या पांयां पडलो आनी तिका नमन करून ताणें म्हणलें, जुडाच्या सगळ्या तोंबूंनी तुका मान मेळूं. तुजें नांव आयकतलें दर एक राष्ट्र भिरांतीन कांपूं. गेल्ल्या 2 दिसांक सगळें जें तुवें केलां तें म्हाका सांग. बेतुल्यांतली भायर सरली त्या दिसा थावन तें आयज पर्यान आपणें केल्लें तें सगळें सगळ्या लोकां सामकार जुडितान ताका सांगलें. तिणें उलोवन सोंपयतच खुशालकायेन भरून लोकान व्हडल्यान बोबाट मारली आनी ह्या आवाजान तांचें आख्खें शार गाजलें. इस्रायलाच्या देवान केल्लें तें पळोवन आकियोरान ताचेर खोल बोबाट देंवलो. ताणें आपली सुनोत केली आनी चड काळ तो इस्रायलाच्या घराण्याचो वांगडी जालो. दीस उदेतच ताणें हॉलोफर्न्साचें शींच दुर्गाचे वोंवतीर उमकायलोलें. दर एका मनशान आपलीं हातयारां घेतलीं आनी जोम्यांनी वचून दोंगरांचेर उबे रावले. तांकां पळोवन आसिरियेकारांनी आपल्या फुडाऱ्यांक संदेश धाडलो. हांणी वचून मुखेल्यांक, हजारांच्या फुडाऱ्यांक आनी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांक कळीत केलें. हांणी हॉलोफर्न्साच्या तोंबुशीं वचून ताचो खासगी वेव्हार चलयतल्याक म्हणलें, आमच्या धन्याक उठाय. आमचेर आक्रमण करून आपणाचेंच निसणटण करूंक हे चाकोर भायर सरल्यात. बागोस भितर गेलो. हॉलो-fernes Judita सांगाता nhidlolo आसा म्हूण चिंतून ताणें दारार मारलें. पूण कोण जाप दिना तें पळोवन ताणें पोड्डो ओडलो आनी न्हिदपाचे कुडींत गेलो. तांणी ताका ताची गोमटी कातरून मारून जमनीर उडयलोलो पळयलो. तांणी व्हडल्यान व्हेल मारली. तो रडलो आनी विलापलो. बोबाट मारली आनी आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं. उपरांत जुडीत रावताली त्या तोंबूंत तो गेलो आनी ती ताका मेळ्ळी ना. भायर आसलेल्या मनशांशी येवन ताणें बोबाट मारली. चाकरांनी आमचो घात घेतलो. एके हेब्रू अस्तोरेन नेबुकदनेझराच्या घराण्याचो अपमान केलो. हॉलो-fernes मरून जमनीर पडलोलो आसा. ताचें शींच मात ना. हें आयकना फुडें आसिरियेच्या फौजेच्या फुडाऱ्यांनी आपलीं आंगावलीं पिंजलीं आनी तोंबूचें मोल बोबुयेलांनी गाजलें. देवाचें उतर हें